नमस्कार, हांव नवनाथ शेखर मामल तुमच्या मुखार कोरोनांतले मनीसपण ही म्हजी कविता सादर करता। हे कोरोनाच्या काळान भरपूर कितें शिकयलें कोण आपलो कोण परको हें दाखोवन दिलें अशें म्हणटात आपूण लोकां कडेन बरो वागलो जाल्यार लोक आपल्या कडेन बरींच वागतात। अशें म्हणटात आपूण लोकां कडेन बरो वागलो जाल्यार लोक आपल्या कडेन बरेच वागतात। खूब कमी लोक अजून पर्यंत नाती जपतात पूण चडशे लोक फक्त कामापुरतो मामा करतात आपलें काम जायत सर फायदो घेतात काम जालें रे जालें तुजी वाट सोडटात दुसरें म्हणल्यार जर तुजे कडेन पयसो आसा जाल्यारच तुजी साथ दितात ना जाल्यार तुज्या फाटीर लाथ मारतात मनीसपण खंय तरी शेणला काय कोरोनाच्या भयान लिपून बसला काय बरे ते दीस आसले आपलो परको अशी वागणूक नासतना मनशाक मोल दिताले पूण आतां तें पॉल जालें पयलीं लँडलायन आसले म्हण एकामेकाची वेळ काडून विचारपूस जाताली आतां सगळ्याच्या हातांत फोन आसात पूण खबर घेवपाक वेळ ना हरशीं दिसभर ऑनलायन पूण जर त्या मनशाची विचारपूस करतकच जाप मेळटा हांव फ्री ना म्हजी कामांच सोंपना हांव देवा कडेन इतलेंच मागतां मनशाचो गर्व अहंकार सगळो गळून पडूं आनी जे मनीसपण शेणला ताका रंग मेळूं ताका परतून एकदां रंग मेळूं देव बरें करूं।